Anthony De Silva from Ambeli. काल ऐकिला एक अमेंडमेंट येवपा आहा मू गोवा डेव्हलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन एक्ट कित काय आनी तितून तुवें अमेंडमेंट हाडल्या हुंय विश्वजीत राणे सीएम सगळे इन्वॉल्ड आहाय तूं आनी हितून अमेंडमेंट हाडल्या विथ रिस्पेक्ट टू कित फार्म हाऊस घात हुंय कोण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस घात हुंय कोण एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर घात हुंय आनी अबाव ऑल यू वॉन्ट टू पुट गोल्फ कोर्स वन बाय वन म्हाका एक सांगू हे फार्म हाऊस म्हणून आमच्या लोकल लोकांनी आयकिल पूण मरे तुगेले एनी ऑफ आर लोकल्स हॅव एनी आयडिया अबाउट वॉट इज कॉल्ड अ फार्म हाऊस ही फार्म हाऊस म्हणून व्हडलो व्हडलो उतरां दे मूव अराउंड विथ द हायली रीच एंड कॉर्पोरेट पीपल सगळें कॉर्पोरेटां करप दुसरें तूं म्हणटा स्पोर्ट्स फेसिलिटीज आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस अरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस ऑलरेडी आर एक्झिस्टींग इन गोवा जस्ट रिज्युनिवेट देम गिव देम हायटेक टच improve them, make them high tech. That is enough. Don't have to procure more and more land in the name of sports. Third, muttu tinga agricultural research center gat mun aykila. Are agricultural research, agricultural land ha ती तुम होता है कितने जाले कितें सांगून होता है केतना ITI केतना फार्म हाऊस केतना रिसर्च सेंटर केतना NIT कित कोताय रे होय तिंगा सगळे प्रोजेक्ट गोंया हाडपा जाय तुमकां गोंयकारांक कांय फायदा पडना मरे ते नॉट इवन 5% पीपल गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट एनी वॉट एवर 5% इज कमिंग इट्स कम डायरेक्टली एट द लोअर स्टेटा तो हे सगळे वयले तूं फार्म हाऊसांनी हाडूंक थंय गोल्फ कोर्स अरे गोल्फ फायंड आउट इफ इवन 80% ऑफ द गोवन्स इवन नो वॉट इज अ गोल्फ कोर्स आनी ह्या गोल्फ कोर्साचे नॉट इवन 2% ऑफ गोवन मे गो कोणा बसत कोताय तुम्ही अरे सगळी डेव्हलपमेंट तुका धाकले स्टेटीन आहे गोवा स्टेटीन लुक एट द लँड युसेज मेन लँड युटिलिटी रेशियो मिळो ना तुमकां लुक एट द स्टेट लायक राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात अरे तिंगोर आहे मरे थिंगा तुली लँड आहा दे आर टेकिंग अराउंड 10,000 स्क्वेअर मीटर्स इज लायक अ डॉट मॅन बट टेकिंग 10,000 स्क्वेअर मीटर्स इन गोवा इज अ मर्डर फॉर गोवन्स मेन पण ते बिचीचे आतां भोंव मेळना आमकां पयलीं आमी बिचीचे बेश्टे भोंवताले तिंगात वयत तिंगा बीच डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली प्रायवेटायज जालो आहाय आमकां वचपाक परमिशन काडची पडटाय फाल्यां हे शेतांनी तुमी हेंच कोतले कित्याक कोत तूं हें सगळें आय डोंट नो अरे तूं पयलीं सांगतालो पयर असेंब्ली देखून तूं सांगतालो यू वॉन्ट टू डू डिमार्केशन ऑफ द हेरिटेज सायट ऑन वॉर फुटींग खूंय गेल रे तुगे वॉर फुटींग म्हणजे तूं वॉर फुटिंगाचे हेचो हे प्रोजेक्ट हाडपा आसलो काय मू देखून गेले ते 2 म्हयने होगो आसलो कोल्या भाशेन हां सगळे होमवर्क कोता काय मू गोल्फ कोर्साचे ओ खूंय गोल्फा हेडोन येयल रे आनी हांव ते सगळ्यांक कोत काय मू रेडी तूं तुगे असेंब्ली सांगता मरे बफर झोन आपूण माग कोतो म्हूण दॅट टायम इवन द ऑपोजिशन पीपल हॅड क्वेश्चन एंड पुट इन द डॉक दॅट CM हॅड कम फॉर अ रेस्क्यू मॅन हां तेम तुका विचारलो मरे डिमार्केश कोण आसतना बफर झोन कितकोन माग कोत काय मग तूं अरे स्टार्टिंग पॉयंट टू मेजर नासतना पॉयंट्स नासतना कोणूय इंजिनियरींग धाकली इंजिनियरींग तकली आहलोले इन्सायड विदाउट हॅविंग द पॉयंट्स कॅन दे डू एनी डिमार्केशन तूं बफर झोन कितको माग कोत पयलीं डिमार्केट कर रे तूं डिमार्केट कोत म्हणटा मरे वर फुटिंगाचे तेंय केलें ना मरे तुवें आयज देखून ते थिंगा दवरला शिगडे हाडल्यान आनी गोल्फ कोर्स हाडूं येयला म्हणजे तुगे भाशेन सगळें तुका जाय तें पयलीं कोतलो आनी मागीर तूं डिमार्केशना वयतलो सो इट इज लायक आमकां टायगर दाखोवप आनी टायगरा केजीक लॉक मारप आनी टायगर भायर दवरप टायगरा केजीक लॉक मारप चोय लॉक मारला टायगरा केजीक आनी टायगर केजी ना टायगर भायर तुगे गोल्फ कोर्स भायर दवरूंक सोद दिता तूं आनी मागीर डिमार्केशन करूंक सोद दिता Is that what you want to do? Stop all this nonsense. अरे कोण I don't understand. तुक ते बरें ते हिंचालो मरे जावं विजय बाब सरदेसाय जावं क्रूज बाब युरी बाब रुदोल बाब आनी तेम सगळ्यांनी हिंचालो मरे तुका तूं कितकोन कोत काय मुये तूं लोकां फटयत मरे एश कोन जस्ट बिकॉज यू आर द डिफॅक्टो किंग ऑफ वालपोय डोंट थ्रस्ट थिंग्स ऑन द होल ऑफ गोवा प्लीज देव बरें करूं Thank you very much. Once again, I pray and ask you
ऑनरेबल बाब विश्वजीत राणे, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेन्स अँड डोंट डू एनिथिंग वॉट गोवन्स डोंट वॉन्ट. इनफ इज इनफ. हेज्या 10 वर्स पयलो हितून ते हाडपाक वताले तुमी सगळे MLA जावं मिनिस्टर्स, आनी तेदोन तो बंद उडयलो. आनी आनको हाड मरे, तूं तेका आनको ऑक्सिजन दिवपाक गेला. पयलीं ते हेरिटेज सायट डिमार्केट कर बेगीन. हेरिटेज सायट डिमार्केट कर. ओके, देव बरें करूं.